एनसीपीच्या 39A कलमा विरोधात मंत्री विश्वजीत राणेच्या घराचेर मोर्चा व्हेल्ल्यान सुमार 300 आंदोलकां आड FIR फायल जाल्ली। तातूंत बाणावलेचो आमदार वेंझी व्हिएगसाचें नांव आशिल्लें। हे फाटभुंयेर आयज पणजे पुलिसांनी आमदार वेंझीक समन काडिल्लो। आमकां मायनॉरिटी जे MLA आय तांकां हे टार्गेट करपाचो हांव सगळो प्रयत्न जालो। रामकृष्ण सालगांवकारान हे कंप्लेन घायला मामलादारान। कित कंप्लेन घायला? अनलॉफुल असेंब्ली, rioting and rioting with deadly weapon. I was not there for any riot. हम 39A लागून गेल्ले. So why are we unnecessarily harassed? We did not go opposite anybody's bungalow. We did not go. ताजे नावार ना बंगलो. हम थिंग देऊळ आसलें, देवळाको सगळो लोक रावलो. थिंगसर तो थिंग रावता, केन्ना हुंय रावता, केन्ना वाडपय रावता, केन्ना सांखळी रावता, आमकां कांय खबर ना. आनी हे 39A जे स्कॅम which has started with the TCP department, it is right going to go to the revenue department and then to the agriculture department. ये हम expose करतले. ये आज agriculture department आसून कमी आसा स्कॅम till it reaches 39A. ये barren land म्हणून certificate दिताय. They are giving barren land certificate. आज गोंयकारांक सगळ्यांक एक उलो मारता आणि I am telling this straight to the BJP government and to the chief minister. They are issuing barren land certificates from the agriculture department saying that it is not been cultivated for 10 years. हम तुमचे फाटल्यान येतले. गोंयकार तुमकां रिटायरमेंट जाल म्हणटरी देखून तुमी फाटल्यान येतले. सो हे 39A स्क्रॅप जावपा जाय. हम निषेध माताय. I am strongly opposing the Mamladar's wordings that he has put against me. I do not accept this. We are definitely going to challenge that FIR what he has put. हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाकूच जाय and we will make sure it happens. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।